आम्ही जेन्ना डंप मायनिंग असे विषय काढता तेन्ना कांय जाणांच्या पोटान दुखता। मायनिंग बंद करपाक थोडी भायली शक्ती गोंयान वावुरता। कांय जाणांक गोंयान आर्थीक कार्य वाडिल्ले नाका। आम्ही आसा ते रीण आता सगळे फारीक करून गोयच्या उदरगतीक बरे रितीन हातभार लावपाक शकतले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही जेन्ना डंप आणि मायनिंग म्हटलें काय थोड्या जाणांच्या पोटान दुखता हा मुद्दामून सांगता। म्हणजे थोडीशी बंद करण्या फाटल्यान भायली शक्ती जी वावुरता पळय न्ही ती गोंयांतूय वावुरता। गोंयांत इकॉनॉमिकल एक्टिविटी मोठ्या प्रमाणात चालू जाल्ल्यो थोड्या जाणांक नाका, जी काही भायरसुनूय शक्ती आहा ती वावुरता। कारण आमी डंप मायनिंग आतां जशें सांगलें की इतक्या मोठ्या प्रमाणात सरकारा कडेन पयशे येतले, निश्चित रित्या म्हाका खात्री आसा आमी आसा ती लोनां सगळीं फारीक करून गोंयच्या उदरगतीत मोठ्या प्रमाणात योगदान करपाक शकतले।